ह्या सुमारान म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय तुज्या जिविताच्या आनंदा विशीं. आनी जेन्ना हांव जिविताचो आनंद म्हणटा हाची सुचमण न्हय पाट्यो करूंक जिवंक, सगलो वेळ रोजेर जिवंक, सदांच करूंक जें तुका सगलें करूंक जाय तितलें. हांव खबर करता खरेंच जिविताचो आनंद घेवंक. जिविताचो आनंद. आतां हांवें थारायल्या उपरांत ह्या सुमनाक हांव ही सिरीज कोत्तली. हांवें आदींच निर्णय घेतलेलो, म्हजें मन थीर केल्लें. हांवें 5 वर्सां फाटीं हांव हांगा आसली तेन्ना हांवें कितें शिकयलें तें चिंतूंक लागलीं आनी म्हत्वाचें तें म्हणलें म्हाका गमलें आलें. हांवें रस्त्यार शिकयलें बरें क्रिस्तांव जावंक. हांवें चिंतलें वो लोक भायर आसा तांकां खरेंच गरज आदाराची, खुशाल जिवंक. म्हणटूच आयच्या संवसारान आमी जियेतात थंय म्हाका दिसता आमकां थोडलो आदार जाय जिविताचो आनंद घेवंक. आनी जिवीत सारतना तुमी अशें म्हणपाक ना, कित्याक थंय भायर जायते आनंद चिवपी आसात. ते सगल्याकूच आसात. ते वेगवेगळ्या जिन्सावार तरेन येतात आनी तांच्या सगल्याचे फाटल्यान देंवचार वावुरता. कित्याक एक वस्त दुस्मानाक नाका तुवें केल्ली ती आनंद घेवंक. कित्याक आनंद तुजें बोल आनी आनंद एक आत्यार. ते दुस्माना विरुद्ध एक आत्यार. बायबल म्हणटा की देव स्वर्गार बसून आपल्या दुस्मानाक हांसता. हांव सत मानता, हांव मानता एक आत्यार म्हूण एक आनंद. देवाक खरेंच जाय आमी जिविताचो आनंद घेतलोलो. आयज राती म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय. हांव फकत वो निरोप म्हणटा, तूं तुका सत्या दिता जिविताचो आनंद घेवंक. आतां हांव नकला हातून तूं खंय आसा तें घडयेक तुमकां कांय जाणांक एक खरो प्रश्न आसचो ना. तूं घडयेक त्या ल्हान लोकां मदलें जायतीं तर सकाळीं खुशाल उठ्ठात आनी तूं गुलाम न्हय कामाचें आनी कोणाक कितें म्हणटा ताका परवा ना. पूण आनीक एक पुरी लोकांची संस्था आसा जे फकत कामाचे गुलाम आनी ते जबाबदारी न्हय तांच्या वस्तूंक, पूण हे सगल्याच्या वस्तूंक पासून आनी ती सदांच कोणाक साल्वार करूंक आनी कोणाक नीट करूंक तोच वीत करता. आनी कशेंय परी जर ती काम करिना आनी सुफल जायना ताका उत्पन्न करिना. तांकां सारकें न्हय दिसता. तांकां दिसता तांकां सदांच गरज कितें पूण करूंक. आनी हांव एका घरान वाडली जंय आनंद बगून कोटींग आसलो थंय तसलें नासलें. थंय भिरांतीन भरलेलें आनी म्हाका सारको उगडास आसा त्रासान पडोंक. म्हज्या बापायच्या व्हडल्या हांसली म्हूण जर ताका हांसल्या तें आयकोंक नाका आसलें तर कोणूच हांसपाचो न्हय. म्हणटच म्हाका केदींच भुरगेपण मेलोंक ना अपमानाक लागोन. लिंगाचो अपमान म्हज्या बापायचो म्हज्या भुरगेपणान. फकत मारफार आनी राग आनी सगल्यो नश्ट्यो वस्तू ज्यो चलताल्यो जाका आयज आमी म्हणटा की चलना तसलें घर. तेन्ना तें उतर नासलें. पूण म्हजें सत मानता तें चलत जोरूय ताचो वरान करूंक आमचे लागीं उतर नासलें. आनी हांव सत मानता दर एका बऱ्या मनशा भितर एक बरें भुरगेपण आसात. म्हाका भुरगें जावंक संयोग मेलोंक ना. हांव भुरगीं आसली म्हूण म्हाका उगडास ना. म्हाका उगडास पासून ना कसलें वजें वो जबाबदारी वो कसली जबाबदारी घेवंक वो कित्याची तरी धास्ती आसोंक. आनी जेन्ना तुका तें मेलो ना आनी तुमी जाणा तुमकां सगल्यांक तें चुकोंक ना. पूण जायत्या जाणांक घडये कितलीं जाणां तुमचे मदलीं म्हणूंक शकता तुमकां केदींच संयोग मेलोंक ना. फकत पाटी वलोन जेवनचा की खरें बरें मजबूत भुरगें बरें दिसता. जायतोच लोक आसा. म्हणटच जरी तूं तांचे मदलें एक न्हय, जरी तूं त्या मदलें एकलें जें सारकें वागयलां एका घरान जें सारकें चलतालें, कडीक तूं एकच्या सोयरीगतीन आसा जाका बरें वागप मेलोंक ना. म्हणटच हें तांकां आदार दितलें, तांकां सजमोंक आनी तांचे पासत मागणें करूंक. आनी हांव चिंता जर तुका एकदम बरे भाशेन वाडयलेलें तर आयज आमी जियेता त्या संवसारान जर आमी निर्णय घेना की तुज्या जिविताचो तूं आनंद घेतलें म्हूण तर तुका तांतलें जायतें चुकतलें. आनी हांव सत मानता जिविताचो आनंद घेवप एक थाराव म्हूण हांव सत मानता की देवान आमकां एक व्हडलें देणें दिलां आनी तें आमची पासांती आमी करूंक. आमी देवान आमकां दिल्या देण्याची खबर करतात आनी म्हाका दिसता तो आमकां सामर्थ्य दिता म्हूण. थोडी गायतात, थोडी खेळान हुशार आनी हांव उलोवपान हुशार, म्हजी बरी भास करूं येता. तुज आनी वेगवेगळे लोक जिन्सावार वस्तूंनी बरीं आसात. आमी तांकां देवान दिलें देणें म्हणटात. आनी ती फकत देणी सारकें देणें जें देव आमकां दिता तें मेकलेपण पसंती करूंक. कित्याक तुका दुसऱ्यान खंयचेंय देणें आसूं जर तूं तें घेवन सारकी वस्त करिना तूं ताची उदरगत वो आनी कितेंच करूंक पावचो ना जें तुका वो आनी कोणाक आशिर्वाद हाडटलें. म्हाका दिसना आमी सोजमतात केडो संयोग आनी जबाबदारी मेकलेपणान सारक्या पसंतीचो अधिकार आसोंक.
आनी म्हाका तुमकां आयज राती सांगूंक जाय की तुज्या जिवितान आनंद घेवंक पसंती करूं येता. तुका आनी कोणाची पसंती नाका. तुज्या जिविताचो आनंद घेवंक पसंती दाखोवं येता. आतां जिस्तूच ह्या वेळार तुमी कांय जाणां चिंतलेलीं गोडेक म्हजें मन सारकें चलना म्हूण. कित्याक तूं चिंताय बाय गो, तूं म्हज्या जिविताची खबरूच नकय. जर तुका म्हजें जिवीत जाय आसलें, तुका ताचो आनंद घेवंक जावपाचो न्हय. वय हातून तुजे विशीं मतभेद आसा. कारण बायबल म्हणटा दुनियाचो आनंद आमचे बोल आनी जेन्ना शिस्त पावल बंद करून उबो आसलो, जर तूं फावो तितलो अभ्यास करशी, तुका गमोन येतालें की जे सुवाते तो आसलो थंय शहराचे टॉयलेटांची वावरी आसलेली. आनी अशें म्हणटात गोडेक पांयाचे खूब पर्यान टॉयलेटांच्या चिंकलान उबो आसलो आनी ताणें म्हटलें देवाचो आनंद घेयात आनी परत हांव म्हणटा आनंद घेयात. तर थंय कितें आसा जें आमी सजमोंक जाय, जें 21व्या शेंकड्यान आमी चडशें चुकता, कित्याक आमकां सोंस्यो घेवपाची संवय जाल्या आनी आमकां जाय तशें जावपाची संवय जाल्या आनी दुनियाच्या आनंदाची आमी जाण जावंक जाय तितली आमकां खबर ना. आमेन. तर तुजो न्हय हांव खूब वर्सां जियेलां आनी जितलीं अदीक वर्सां तूं जियेताय तितलें अदीक तूं शिकताय आनी तूं सुरवातेक सारताय. हांवें तर सारली म्हज्यान म्हणून हेजो तूं कितें कोत्तेलें तें, पूण हांवें पयलीं 40 वर्सां मूर्खपणान जिवन जाल्लीं आनी त्या खुबश्या वर्सांक हांव क्रिस्तांव पासून आसली, पूण तोरूय हांव कशें जियोंक जाय तें नकलो आसली. तुजो न्हय फकत इगोर्जे वचप, घरा वचप, इगोर्जे वचप, घरा वचोन तुजें जिवीत बदलतलें अशी गरज ना. तुवें तुज्या जिविताचो स्वभाव देवाच्या उतरान फुडो करूंक जाय. सोत आमकां अभ्यासा वरवीं येवंक जाय आनी जशी आमी ते सोत आमच्या जिविताक वस्तू बदलूंक लागतात, तर एक वस्त हांवें चडशी करूंक ना ती कित्याचोच आनंद घेवंक. म्हणजे हांव एक बरी आवय आसली, म्हाका गरज नासली म्हज्या भुरग्यांचो आनंद घेवंक. तशें न्हय तें म्हज्या भुरग्यांचो हांव मोग करी, पूण हांव खरेंच नकलो आसली कशी उशीर काम करपाचें बंद करूंक म्हज्या भुरग्यांचो आनंद मेळच्याक हांव सगळें सांबाळपाच्या कामान आसली. आनी तुमी कांय जाणां तशींच आसात. तूं जाणा हांव सारकें कितें उलयता तें. म्हणजे ही एक बरी पद्दत न्हय तें करूंक. म्हणजे म्हाका ताचो आनंद मेळलो, पूण देवाक मेळलो तितलो म्हाका आनंद मेळोंक ना. म्हणजे देव वेळ काडटलो तांचे बरोबर खेळोंक आनी हांव ताचो सांबाळ करूंक. पळय, हांवें काम केलें, हांव हांगा एकलींच काम करपी आसा. तुमी सगळीं उरल्यान ती फकत विबाडूंक आनी सगळो वेळ खेळोंक, पूण हांव काम कोत्ता. आज रात्री कांय सिस्टरी हांगा आयल्यात म्हाका दिसतात, पूण पळय म्हज्या मदले जिविताचो आनंद घेवंक जातलो म्हाका आनी काम करपाची गरज नासली. म्हणजे तुलोप सारकें नासलें, चड मिसळ जालेलें आनी तांकां जांकां आदार जाय ह्या सुमारान तुमकां आदार दिवंक तोच बीत कोत्तेली जायत्योच ह्यो वस्तू घेवन. पूण सगल्याकीन पयलें म्हाका थावें जावंक जाय आसलें की आनंद म्हजें देवपण. म्हाका थावें जावंक जाय आसलें की देवाक खरेंच, की ताका खरेंच जाय आसलें हांव कोत्ता तितल्यानूय आनंद घेवंक, की खरेंच देवाची खोशी जावन आसा. आमी न्हयच कामाक वचप, पूण आमच्या कामांत आनंद घेवंक, की आमकां फकत एक घर आसा जें आमी साफसूफ दवरतात, लोकांचेर प्रभाव पडोवंक जी आमच्या घरांत येतात ती जी आमकां आवडपाचो ना, पूण आमच्या खरेपणी त्या घराचो आनंद घेवं येता, की ताचो आनंद घेवंक आमच्यान वेळ काडूं येता. बायबल म्हणटा एक वस्तूनेन आपल्या घोवाचो आनंद घेवंक जाय. वय तें मातशें वयल्यान गेलें. बरें, तर आमी खंय आसात तें पूण जाणो आमी चडशीं कामान रेवडलीं आसात. तोच बीत करूंक तांकां आमकां जाय तशी जावंक थांबोवंक वेळ ना तांचो आनंद घेवंक सारकें. तर पळया एक ग्रंथ जुआंव 10:10. जिविताचो आनंद घेवंक म्हाका चड म्हत्वाचें, देखून हांव म्हज्या टॅलिव्हिजन प्रोग्रामाक म्हणटा एन्जॉयींग एवरीडे लायफ. आनी म्हाका जाय तुवें तो दर दिसाच्या भागार नदर मारूंक. दर दिसाचो आनंद, दर दिसाचो सामान्य सोमार, बुधवार, ब्रेस्तार, सुंक्रार, सोनवार आनी आयतार, परत सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार आनी जिवीत. देवाक जाय तुवें आनंद घेवंक. तुमी कितलीं जाणां म्हणटले की गरज म्हूण तुमकां जिविताचो आनंद घेवंक आतां घेतात ते परस ओदीक. बरें,
म्हाका तपासून पळोवंक जाय असले सारको लोक आसा जाल्यार. जुआंव 10:10 चोर जो जावन आसा देंवचार, सोयतान, लुसिफर, फोटकिरो, फोटींग, खुनी येता फकत चोरूंक आनी मारूंक आनी नाश करूंक. आतां म्हाका फकत थोड्याच वेळाक थांबोंक जाय आनी तुमकां दिवंक एक शिकोवन देंवचारा वरवीं. हांव इगोर्जे गेली सुमार 7, 8, 9 घोडयेक 10 वर्सां पर्यान तर सुमाना नकलोन पासून आसली की देंवचार खरो म्हूण. हांव चिंताली तो फकत कितें भिरांकूल भुमिका करपी घेवन एक कांटो आनी तांबडे सूट आनी एक शेंपडी. तुज्यान कशें इतली वर्सां इगोर्जे वचोन सोयताना बाबतींत कांयच नकलो जावंक जो तुजो सगळ्याकीन व्हडलो दुस्मान. लोकांक देंवचारा विशीं उलोवंक बरें लागना, म्हाका जाल्यार देंवचारा विशीं उलोवंक बरें लागना, म्हाका आवडना म्हाका ताका म्हजो वेल दिवंक. पूण हांव सत मानता की आमी लोकांक जागृत करूंक जाय की तो जिवो आनी बरो आसा म्हूण ह्या संवसारांत. आनी आमी न्हयच आमी सैतानाचो प्रभावाचो फुडो करतात, पूण आमी फुडो करता दोबरादान आसलेल्या आंकड्याचे. हांव नकलो कितले देंवचार आसात ते, पूण आमचे बाजू आसा देव आनी देवदूत देंवचार आनी राकोस आमचे विरुद्ध आसात. ताका फोटकिरो म्हणटात, पांय फोटींचो सोत ताचे सोवेना. तुज्या मनान तो फोटी सांगता, वायट भावना तुजे भितर घालता, तुका फॉर्मान मारता, सगळो वेळ तूं अपराधी कसो वागूंक लागता. कोणूय वरवीं जो ताका मेवता ताचे थंय काम करता, कोणाकी फसोवन वा वावुरता देवा थंय कसली तरी उदरगत करूंक, कसली उदरगत. आमेन. आनी तुका शिक्षण आसूंक जाय तुज्या दुस्माना विशीं. आनी आमी थारावप घेवंक जाय की आमी वरान सैताना विरोध येतली म्हूण. म्हाका तुमकां एक समजोंक जाय, जर आमी सैताना सारक्या दुस्माना थंय ओगी रावत तर आमी खूब 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 गंभीर त्रासान पडटलीं. आतां आयज रात्री हांव येवंक ना देंवचारा विशीं प्रवचन दिवंक, पूण म्हाका जाय तुवें समजूंक की जेन्ना तुवें म्हणटा की चोर येता फकत चोरूंक, मारूंक आनी नाश करूंक, तुवें जाणो जावंक जाय की सैतान एक येवजण काडल्या तुजें जिवीत पाड करूंक. पूण आयज रात्री शिकोवपाचें सुरू हांवें तुका आदींच सांगलां की बायबली पोरमोणे 1 जुआंव 4:4 फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुमी जैत वेला, कारण जो तुमचे सवे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक. पूण हें तुवें जाणो जावंक जाय आनी तुवें तो अधिकार लागू करूंक जाय. ल्यूक 10:19 म्हणटा, पळयात हांवें तुमकां पदवी दिल्या. न्हय घोडयेक दितलो दितसो दिसता अपेक्षा दवर घोडयेक कांय लोकांक, पळयात हांवें तुका पदवी दिल्या, पांयांत तोला नोस्तूंक. ते एक मजबूत घोट उदर, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तुका शक्ती आसा, पूण ती तुवें उजार करूंक जाय. पूण हांव आयलां, जेजू म्हणटा. बाबा थंयसरूच निरोप आसा, पूण हांव आयलां. बायबल म्हणटा, दोंचाराच्या कर्तुब्यांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. बारीकसायेन तें अशें सोडूंक, नास आनी निसोंटन करूंक देंवचाराच्या कर्तुंबांचो. जेजू आयलो कैद्यांक सोडूंक, बोनकोनींतली दारां उकडूंक, तुटलेली काळजां पेकूंक. तूं आयला गुलाम जावन, पूण जिवीतभर तुका गुलामपणान आसपाची गरज ना. आनी मोचें आयकात, जर तूं दुखवला आनी तुका माल त्रातार केला, गरज ना तुवें तुजें सगळें जिवीत तोजवीत करूंक ताचेर विसर घालूंक. तूं देवाचें उतर शिकता, तूं देवाच्या उतराक सत मानता, तुका देवाचो मोग मेवता, तुका पवित्र आत्म्याचें बळ मेवता, तूं पाटले पाटी घालून तुज्या मुखार देवान तुका दवरलें तें बरें जिवीत आपणायता. आमेन. चोर येता फकत चोरूंक, मारूंक आनी नाश करूंक,
पूण हांव आयला तुका जिवीत दिवच्याक आतां पोले आनी ताचो आनंद दिवंक. वू वू आनी पुरेपण जिवीत मेलच्या खातीर बरोन वतोसोर तेवाक जाय आमकां इतली खुशालकाय आनी आनंद दिवंक की दुसऱ्या लोकांक फकत जाय आमकां दिला पळय तें तेकुनूच. आमी कितें पूण करूंक जाय सगळ्या कोडू तोंडाची दुखी पिशी क्रिस्तांव आसात तांचे पासत. आमी जावंक जाय मीठ आनी उसवाड. हो आमी दुस्मानाचेर विरुद्ध येवंक जाय पात्योन खुलसाचेर उतरार नांव आनी रोगत आनी ताका शिटकावणी दिवंक जाय आतां. तो आमचो आनंद चोरी ना जावंक. आनी आमकां फकत आनंदूच मेळचो ना पूण आमी संवय कोत्तेली दुसऱ्या लोकांक भरपूर खोशी करपाची. भरपूर खोशी. जुआं 15:11 म्हणटा बरें खरेपणी जुआं 15 फकत क्रिस्ता थंय जियोवपाची खबर करता आनी उपरांत जुआं 15:11 बायबल म्हणटा म्हजी खुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. आतां जेसू म्हणटा तुका जाय ताचो आनंद आमी खुशालपण आमचे सवे आसूं. हांव नकलो तो कितलो खुशी आसा तो पूण कुडीक चड खोशी आनी हांव खोशी जावपाची ताच्या आनंदाचो म्हाका सगळो भार मेळलोलो. आनी तुमचो आनंद आनी खुशालकाय पूर्ण जावन भरोन वतलेली म्हाका जाय तुवें हांगा ही उतरां पोवंक भरपूर बरोन वत्तेसोर पूर्णतायेन न्हय थोडेशें इलेशें दीस सारूंक आनी मुखार वचोंक मेळोंक जाय तितलें पूण सकाळीं उठूच जावच्याक. आनी म्हाका उगडास आसा पयलींच पावटी हांव सकाळीं उठलेली आनी म्हज्यान म्हणोंक जातालें म्हज्या जिविताचो म्हाका मोग आसा. आनी थंय पावूं म्हाका खुबशीं वर्सां लागलीं आनी म्हाका म्हज्या जिविताचो मोग ना कित्याक हांव जॉयस माय टीव्ही प्रवचन करूंक आनी म्हज्या जिवितान सगळें सारकें आसा म्हूण. म्हज्या जिविताचो एकूच भाग तूं जाणय तो हांव तुका सांगता तो आनी हांगा वयर थावन तुका दिसता तें. पूण तुमचे परी म्हज्याय जिवितान वस्तू घडटात ज्यो म्हाका नाकात जावची हांव परवा करिना. पूण हांवें एक निर्णय घेतला म्हाका दिसता सुमार 20 वर्सां फाटीं की कितेंय जावं हांव म्हज्या जिविताचो आनंद घेतली. आनी हांव तुमकां सांगता एक बरेंशें गैर जालें कित्याक म्हाका मातूय संवय नासली. ती एक ल्हान काणीशी दिसता आनी गरज आसली हांवें केन्नाय तुवें तुज्या आवडीच्या वस्तूंतल्यान सुरू करूंक पडटें म्हणजे जशें बरें म्हाका म्हज्या जिविताचो आनंद घेवंक जाय आनी परत म्हाका हातून येवन सोडून काडूंक जाय कित्याक म्हज्या जिविताचो आनंद घेवंक जाय तो. तूं जाणय कित्याक म्हज्यान तुका सांगूं येता घरा वच आनी तुज्या जिविताचो आनंद घे पूण जरी थोड्यो वस्तू आसात ज्यो बदलूंक आनी सारक्यो नात जर तूं कांय वस्तूचो फुडो करिना आनी तूं चिंताय घडयेक तुजी वालेरी जाल्यार तूं आजुनूय देंवचाराक दिताय त्यार तुजो आनंद सगळो वेळ चोरूंक. तर ह्या सुमारान हांवें दुसरेच वाटेर घेवचें पडलें आनी मागीर तुमच्यान घरा वचोन तुमचें खूद काम घरा करूं येता पूण म्हजी खोशी ह्या सुमारान तुज्या भितर उत्पन्न करूंक आशा दवर की तुज्या जिवितांतल्या आनंदान घेवंक. आनी हांव अशें म्हणना की दर मनीस जो तुज्या मुखार येता तो ताचो आनंद घेवशी म्हूण वा दर परिस्थितीचो आनंद घेताय. हांव म्हणटा तुका आनंद मेळत म्हूण आनी खबर करता तुज्या जिविताच्या आनंदाची आनी आनंद दिवंक देवान तुका दिला तातूंत तुका ताणें दिला आशिर्वादान तुज्या कुटुंबाचो तुज्या काजाराचो. म्हज्या आयक जर तो तुका नाका जाल्यार आनी कोण ताका वतलो. आनी घडयेक ती ताका आसा तसो व्हरोंक कबूल जातली कित्याक ती एकसोरी आसात एकसोरी रावन तांकां वाज आयल्या. आमी बंद करूंक जाय दुसऱ्यांचें कितें सारकें ना तें सोडून काडूंक आनी आमचेर कितलो आशिर्वाद आसा तें चिंत सुरू कर आनंद घेवंक आमचे कडेन आसा तातून. भोगोस सायबा. बरें तर जेसून म्हटलें
हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात आनी ज्यो वस्तू ताणें तांकां सांगल्यात त्यो गरज तुवें म्हजें सवें आसूंक म्हजें सवें आसूंक म्हजें सवें आसूंक. तुज्यान तें खूड वाचूं येता जोआंव 15 पयलें 11 श्लोक. पूण सवें आसूंक हाचो अर्थ कितें? सवें आसूंक म्हणजे जियोंक रावंक उरोंक. तर जर आमी शिकोत जियोंक रावंक उरोंक क्रिस्ता सवें आसूंक तो म्हणटा तुजो आनंद पूर्ण जातलो. म्हणजे ताका आमी पयलो नंबर दिवंक जाय. जेजू एक व्हंकल सोदता, तो काजार जावंक सोदता न्हू एक व्हड द्या वराची भेट दर आयताराच्या सकाळीं. चलात इगोरचे वेता इगोरचे वेता इगोरचे वेता इगोरचे वेता इगोरचे वेता इगोरचे वेता इगोरचे वेता. हा जर तुज्या सोयरी कडेन देव आतां तितलेंच आसा जाल्यार तूं खरेंच एक दुखेस्त मनीस. आमेन. इगोर्ज ती तूं, तो तुज्या भितर रावता. वय इगोरचे वच, हेर भावान त्या सांगाता एक वोट कर, एक स्थानीक समितीचो वांगडी जा, पूण ताका तुज्या पूर्ण क्रिस्तांव अनुभवाचो शेवट करिनाका. तुज्यान तुजें क्रिस्तांवपण सुरू करून संपोवंक जायना एके इगोर्जेन आयताराक सकाळीं तूं कितें शिकलां तें थंयचे भायर हाडून संवसारान भायर वचोंक जाय आनी एका क्रिस्तांव परी वागोंक जाय आनी लोकांक तुजे कडेन आसा तें आपल्याक मागोंक जाय. देवाचे रास, प्रामाणीक, शांती आनी आनंद पवित्र आत्म्यान. जेजून म्हणटा संवसारान तुका त्रास आसतले, भियेनाकाय. हांवें संवसाराचेर जोयत वेलां सगळ्याकूच बायबलान इवांजेलांनी ज्या मनशांनी बायबल बरयलेली पवित्र आत्म्याच्या दिग्द्रसपणा खाल बोगोर आनी बोगोर तांणी लोकांक सांगलां आनंदान कोश्ट कोर. तूं कितें भोगता तातूंत तुजो आनंद आसूंक जाय, कित्याक तेंच तें बॉल तुका तें करूंक. हांसपाक कितें तर सोडून काड. वच आनी एक जोक्सींचो म्हाका काड आनी जोक्स वाच. तुका हांसो येतल्या इश्टाशी वच, कितेंय पूण कर. खात्री करूंक तूं निराशी आनी उर्बेवीन आनी दुखी आनी कोडू आनी आंबोट जायना जावंक, कित्याक तें तुका फकत दुखयता. वय तुजे भोंवतणी आसा त्या लोकांकूय दुखोवंक जाता पूण दुसऱ्या परस तुका उदीक दुखयता. जॉन 16:24 म्हाका हो ग्रांथ आवडटा 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 आवडटा. मागात आनी तुका मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. ओ म्हज्या देवा, हो ग्रांथ कामाचे गुलाम जाता तांकां सो दिसता, जे सदांच आपूण कितें पूण करूंक सोदतात आनी संवसारांतले सगळे राज चलोवपी. चलात आतां मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. म्हाका तुमकां एक ल्हान उदाहरण दिवंक जाय, कशें सारकें न्हय तशें जिवंक आनी कशें सारकें जिवंक. हांव सदांच तसली मनीस आसली. जर हांवें चिंतलें तुवें कितें करूंक जाय आनी तुवें तें करूंक ना तर हांव तुका तें करूंक फोर्सार करपाची, जर म्हज्यार फोर्सार करूंक जायना तर हांव चावताली. हाका म्हणटात भावनांनी फसोवप. म्हणटोच जर म्हाका जाय आसलें देवान कितें करूंक आनी तें तांणी करूंक ना, जर हांव चिंताली तें सारकें न्हय, जें तो तुजा न्हय ताची पसंती सारकी नासली जाल्यार हांव तोच भित करी ताका समजावंक ताका सोजमावंक. आनी तुजा न्हय खरें जायत्या लोकां थंय जितलो अदीक तूं तांकां सोजमूंक सोदताय तितलो ते न्हय घेतात ते करिना जावंक. कित्याक जायत्याच लोकांक आपल्या फसयलेलें आवडनान आनी म्हाका हांवें जावंक ना की म्हजें सगळी तोच भित ताका सांगूंक सोजमावंक ताका दिसो ताका फसयता म्हूण. वय देवाक आमकां असल्या कामान जबाब दिता. मागात आनी मेवतलें तुजो आनंद पूर्णतायेन जावं. आतां आनी एक भाग आसा, तुवें खालतें जावंक जाय चिंतूंक तर देवा हांव सारकें ना जायत. तर देवा जर हांव सारकें तूं तांचें मत बदल आनी सारकें ना तर ती तरी करचें ना जाल्यार तें खरेंच म्हजो प्रश्न न्हय, तें तुजें आनी तांचें मदें म्हणटोच. हांव म्हजो आनंद दवरतां आनी म्हज्या कामान लागतां. बरें देवाक जाय तुवें तुज्या जिविताचो दर दीस आनंद घेतलोलो आनी केन्नाय तें कशें करूंक जाय तुवें शिकचें पडटा.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.